तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयचे आमची पंचायत मेंबर्स तशेंच आमचे भटजी आनी कांय कारणां लागून आमचो मायकल मिनिस्टर आयज हांगा तेका मिटिंगेक वयचो पडलो, तेका लागून तो हांगा पावना. आनी आमचे प्रेस सगळे आनी आमचे सगळे सिटीजन आनी आमचे सगळे कारणो लोक हांगा आयज जाल्ले आनी हांव पळय तेकाय म्हणटा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक महाशिवरात्रेची शुभेच्छा. जमिल्ले आमचे ZP सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर आनी सगळे कळंगूटकार जे आज जमले. तसो सरपंच आमचो उलयलो ही सगळ्या आमची एकट्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पंचायत करतले म्हणून हांव होना बेजीक जे सेग्रिगेशन आसता पळय ते तरी आमी घरा कडेन करचें. कित्याक इजी जाला. एज कालांगूट is growing, garbage also growing. आणि आम्ही सरपंच आणि सगळे आमचे आमदार सगळे मेळून आम्ही डोर टू डोर कलेक्शन चालू केल्ले आहा आनी ते बरे इफेक्टिवली चलता. थोड्या जाग्यांचेर पावना ते एवरी वॉर्ड एक कन्सर्न मेंबराक सांगचे की बाबा आमगेर पावना, आमी तेच्या दारात परत गार्बेज कलेक्ट करतले. हे आज 4 ट्रक मिनी ट्रक हाडलेले आहा. आमची स्ट्रेंथ आनी वाडलेली आसा आनी इफेक्टिव्ह आमकां गार्बेज कलेक्ट करपाक आम्ही सक्षम जातले. हे 4 ट्रकां हेच्या फुडें आनी 3 ट्रक येवपाचे आहा, व्हडले ट्रक. ते बांदपाक दिले आमी मे बी फुडल्या म्हयन्यात आफ्टर मे बी इलेक्शन ते सोंपतेच आमी ते इनॉग्रेट करतले. आनी आमी धाकट्यो गाडयो प्रोक्युअर करपाचे आहा ज्यो बॅटरीचेर चलता पळय त्यो कित्याक एवरी जे रस्त्या वयली जी घरां आहा तेंचे डायरेक्ट गार्बेज घालून. So see, garbage should be, we are thinking, we have a mindset that you should be pampered when it comes to garbage. कित्याक लोकांक सोंपें जाल्लें आहा गार्बेज अशी उडयली पंचायतीचेर कलेक्ट करतली, तशें जायना. ही सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज कलेक्ट करपाची, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी दिवपाची तुमची सेग्रिगेट करून. चड वेळ घेता नासतना सगळ्यांक हांगा येयले म्हूण देव बरें करूं. प्रेसाकूय देव बरें करूं. आनी कालांगूट नितळ साफ दवरपाक एक उलो मारूंक सोदता कळंगूटच्या लोकांक की हय आमी करूं शकता. येस वी कॅन डू इट. एंड आमचेशी आमी सगळे सुशिक्षीत लोक आहा, आमचेशी स्ट्रेंथ आहा कलेक्ट करपाची. लोकांनी ती हाडून आमकां गार्बेज दिवची आनी आमी जाय ते बऱ्या ठिकाणाचेर व्हरून ती ट्रीट करूनय ताचो बरो वापर करूं येता. देव बरें करूं. हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर नागरीक, प्रेस, पुलीस, तुमकां सगळ्यांक तुमचो दाबोलकराचो नमस्कार. सगळ्यांक पयलीं तुमकां हांव महाशिवरात्रेची शुभेच्छा प्रकट करता. व्हेरी हॅपी महाशिवरात्र टू यू. आयज आमच्या मदीं एक आमचो गडेगांव नागरीक अजून आपा शिरोडकर तो ना. हेज्यात पयलीं जितल्यान जेन्ना आमची फंक्शनां जाल्लीं आहा तो सदांच आमच्या फुडाकार बऱ्या कामाक फुडाकार घेतलेलो आसा. हांव मागता देवा कडेन की ज्या जाग्यार तो आसा तेज्या आत्म्याक शांती मेळची आनी ताजें बरेपण जावचें. कालांगूट पंचायतीच्या एक डेप्युटी सरपंचान जशें लेआउट केल्लें आसा की गार्बेज कलेक्ट करपाक मोठ्यो व्हेकली जर मिडियम सायज व्हेकली जर धाकट्यो व्हेकली प्रोक्युअर करपाक करतले आनी डोर टू डोर गार्बेज करून गल्लेंतल्यान बारीकल्या गल्लेंतल्यान गार्बेज कलेक्ट जातली. गार्बेज कलेक्शन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट्स नॉट जस्ट 1 नायट or 1 month प्रोसेस. अशें कंटिन्युअस काम करचें पडटलें कालांगूट क्लीन करपाक. कालांगूट सध्या डोर टू डोर कलेक्शनाच्या बदला शिवाय आमचे स्ट्रीट क्लिनिंगाक आमचे लेबर आसा एम्प्लॉय केल्ले. तशेंच रातचे एक स्विपींग मशीन भोंवता टू क्लीन द स्ट्रीट फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट. हे 3 लेवलाचेर आमची कामां चल्लीं आसा आनी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड घेतलेली आसा टू ट्रीट द गार्बेज बाय इनॉग्रेटिंग सालिगांव प्लांट. I think Mr. Michael Lobo has taken a great initiative in his last tenure and तो full कालांगूट एक बेंचमार्क सेट करून फुल गोवा लेवलाचेर काम करता एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर. This procurement of 4 vehicles wouldn't have been possible without his support. He's been always acting as a visionary guidance to all of us. So I thank him for all his endeavors towards making Kalangut a cleaner village. Besides clean Kalangut, we also need to have a green Kalangut. तुमकां जशें खबर आसतली गेल्या 20 वर्सांत खूब डेव्हलपमेंट जाल्ल्या कालांगूटान आनी झाडां पण खूब कापिल्लीं आसा. So I urge the Kalangut Panchayat to take up
ट्री प्लांटेशन एक कमीत कमी एक 10,000 तरी एक झाडां प्लांट करीत न्हू आमी जाल्यार एक ग्रीनरी कलांगुटान एक परत येतली आणि समर सिजनान लोकांक बऱ्याक पडटले एक झाडाच्या पोंडाक सावळेक रावन एक समर सिजन एन्जॉय करपाक. करंटली तुम्ही पळयला जाल्यार ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग हांगासर झाडां ना आनी गरमेच्या दिसांनी लोक झूक करून भायर सरना किंवा सावळी ना. तर कलांगूट पंचायतीन एक इनिशिएटीव्ह घेवन अलॉंग विथ कांदोलीम पंचायत आरपोरा नागवा पंचायत सगळ्यांनी मेळोन एक ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करीत एक प्लांटेशन ड्रायव्ह करीत जाल्यार एक आमची कलांगूट आणि कांदोली आणि आरपोरा नागवा एरिया तुमच्या फूल कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रीनरी येतली आणि ती आमी टुरिस्टांक दाखोवन ग्रीनरी दाखोवन आमी टुरिस्ट अट्रॅक्ट करूंक शकता. हांव म्हाका हांगासर आपयलो म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा सगळ्यांनी कलांगुटाच्या भलायकीच्या बद्दल वांगडा काम करचें फुटोन काम करचें वांगडा जर काम करीत जाल्यार आमी फुडें सरतले एज अ ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन आमी एक बेंचमार्क सेट केल्ले. थँक्यू व्हेरी मच.